नमस्कार तुमगेले मोगाचे यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वाइड हाचे GSP समाचार हर एक आयतारा सकाळ 8:30 तुमगेल मुखारी ह्या वाराचे सुद्दी घेवन हांव आयलास. ह्या वाराचे सुरवेच सुद्दी खंयचे म्हळ्यार आमगेल्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे पुत्तूरांतू अशे श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानाचे प्रतिष्ठा जावन 125 वर्ष जालेल्या ह्या शुभ अवसरांतू देवाक परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य करकमलान शतकलशाभिषेक आणि विशेष धार्मिक कार्यक्रम चल्लास. ह्यांचे दिवसू CA नरेंद्र पै हांगेल्या कुटुंबस्थान देवाक एक पालंकी समर्पण केला. ह्या पुरा विचारू हे समाचार पटल्यांतू पळोवन येवया. पुत्तूरचे श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू देवाक प्रतिष्ठ करून 125 वर्साच्या प्रयुक्त हांगा विशेष कार्यक्रम चल्लास. हे दिवसू आमगेल्या स्वाम्यान देवाक शतकलशाभिषेक आणि विविध धार्मिक विधिविधानाला चल्लास. स्वाम्याल्या उपस्थिती आणि मार्गदर्शनांतू जाल्ल्या विशेष कार्यक्रमांतू भक्त लोकांना भाग घेवन हरिगुरू कृपेक पात्र जाल्लीची. यांची संदर्भेरी CA नरेंद्र पै आणि हांगेल्या कुटुंबस्थान देवाक रुप्याच्या पालंकी समर्पण करून देवाल्या स्वाम्याल्या आशीर्वाद घेतिलस. 1961 ಇಸ್ವಿಂತು ಮಿಗಲ ಅಜ್ಜಾನ ಸಂಕರ್ಷಣ್ ಪೈ ಅನ್ನಿ रुपयालालकी वेंकटरमणाक समर्पण केलेली. तशी आत्ताचे आमगेले मॅनेजिंग ट्रस्टी अशोक प्रभून म्हगेले की आमी ते रिनोवेट करताची म्हूण सांगले. तशी देवान आमकां अनुग्रह केला त्या विशयांतू म्हाका हे विशय मस्त संतोष जाता असो. आमकां हे रुपयालाल करतना हांगाची चर्क्यांनी ट्रस्टीसांनी आनी करयताल्यांनी पुरा जनांनी सहकार दिला. तांकां पुराय हांव धन्यवाद समर्पण करता. ह्या संदर्भार रुपयालाल के करची भाग्य आमकां देवान दिला. ते आनी हांवें म्हगेले कजीन श्रीलक्ष्मी ज्युवेलरी तांगेले मेहनतेरी ही लालकी आमी कोन्न दिल्या. हाजी केल्लेले रुखाचे काम दिलीप मराठे कारकाळा, दुर्गा कारकाळा. तशी रुपया काम रामशेरीगारा, राम मंदिर माळा आनी क्लप्त समायर आमकां चंद कोनू हे रुपयालालकी करून दिल्या. हे रुपयालालकी आमकां एक आमगेले गुरुवर्यान आसून समर्पण करचें आमगेले एक अहोभाग्य म्हूण हांव लेखता. तांगेले दिव्य हस्तान हे वेंकटरमणा समर्पण जावचें आमगेले पुराय आमगेले कुटुंबाचेले हे लायक एक संदर्भ. तशीच आमकां गुरुवर्याले आशिर्वाद देवाले आशिर्वाद जावका म्हणून हांव मागून घेता. विशेष बरे पण दुनिया देवान आमचा रातचे दिसते आम्ही विशेष ते रूपात दोष असते देवान सेवा करून देवाचं रान समर्पण केले. देवान श्री स्वीकार श्री सेवा करून स्वीकार केली बरे पण
पंडित नरसिंह आचार्य हंगिले सुपुत्र पंडित राघवेंद्र आचार्य हन्नी उत्तरादी मठाचे यदुपत्य सहित समग्र न्यायसुधा परीक्षेंतू न्यायसुधा विशारद म्हणून पदवी घेवन आमगेल्या GSP समाजाचे कीर्ती वाडयलेले आसा. हांकां मंगळूरू रथबीदी श्री वेंकटरमण देवस्थानाचे आळत वर्गान सन्मान करून ट्रस्टी वर्गान अभिनंदन दिला. तसल्या एक विशेष कार्यक्रम आता पळोवन येवया. आता श्रीमन्यायसुधा विशारद म्हणतसली पदवी स्वीकृत जावन दोन्ही त्या विशयांतू यादोपत्य टीका सहित समग्र श्रीमन्यायसुधा म्हणल परीक्षे दिल्या. तांतू भितरी 98 मार्क्स आयल्याची. सगळेच आमगेल समग्र गौड सारस्वत समाज मात्र न्हय इतर समाजांत माध्यमां जाल्यार कोणीय श्रीमन्यायसुधा विशारद यादोपत्य टीका समग्र जावन एक सिंगल बैठकारी 7 गंटे बैसून परीक्षा दिलेल्यांतू अनेकಳು दुनीतना नद्वेदीयोसी गच्छेत. श्रीमन्यायसुधा 10 वर्ष सतत अभ्यासु सत्यात्मतीर्थ स्वाम्यालागी तगेले निरंतर अभ्यास इत्यादी केलेलो. थंय ताणें तें पदवी प्राप्त करून आयल्या. पंडित राघवेंद्र आचार्य हांकां आडಳಿತ मंडळी आडಳಿತ मुक्तेसर आमगेले अडिगे बालकृष्णे तशेंच सतीश प्रभू गणेश कामत आनी किरण पै हांणी सन्मान कोरका शाल घाल म्हणून विनंती करता. आमगेल्या समाजाचे उल्लोच तसल देव श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी अनुस्मरण केलेले गुरुवंदना कार्यक्रम पुत्तूरच्या लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य उपस्थिती आणि मार्गदर्शनांतू चल्लल आसा. त्या गुरुवंदना कार्यक्रमाचे विशेष आत्ता एक पळोवन येवया. सुमार वर्ष फुडें एक शिला उत्सव म्हणजे रथयात्रा जावन घेवन गेलो पुरा गांवांतू एक गिट्टिगा हाण घेवन ताका पूज करून घेवन राम मंदिर निर्माणाचे नांदी जालेली. त्या वेळाक सद्गुरू सुधींतीर स्वाम्यान आपूण ताका पूज करून घेवन दिलेलें भावचित्र आतां भायर येता. इची खणाली आमगेल स्वाम्यान लेखिलें समनोरथ संसिद्ध्या समाजोद्धार साधकान. तांगेल मनांत एक कल्पना इच्छा करून घेवन समाजांत तशें जावका म्हूण सांगून घेवन इच्छा केलेलें महाचैतन्य आमगेल सुधींतीर स्वामी. आज आमगेल शिरडोबांक समाजांत आमगेल स्वाम्याले आमगेल देवाल वैभव कळका. हे गुरुवंदन कारण कसं नाही म्हणून सांगला प्रथम पुण्यतिथी वेळाक च्या चकडा वच्चे जायना. मना कोणा बेजार जावचे नज आमी ताजे फूड हांगा आराधन करता ती करून घेवन काणी अर्पण करता ती म्हणून मंगळुरां केलेलें. अशें मुखारसून हे चोवन येता आसा. इथे म्हळ्यार प्रति वर्स गुरुगुणगान आमी करतना आमी तितलो वेळू आमगेले सुधींतीर स्वाम्याले उडगासू तांगेले उट्ट आशिल्ली एक अनुभूती करूं साध्य आसा. सुहृदम स्मितशांत सुरम्य मुखम म्हूण सांगून घेवन आमगेले सुधींतीर स्वाम्याले स्तुती. प्रत्येक लायनी समाजांत सभेर बसयल्यान पुराजनांनी स्वाम्यान एक पण दोळ गुंडांनी हेकड तेकड पळयलें म्हणजे जाल्यार पुराजना लेखचे कसा म्हणून स्वामी म्हाका पडोवन हांसले म्हूण. सगळ्या घरा टॅरेसा वयर सूर्य आसता जाल्यार कोणाल्या घरा टॅरेस वयर सूर्य ना. तशें म्हळ्यार कसं नाही म्हणून सांगलें तशींच ताका तत्व म्हणचें. स्वाम्यान तांणी केदांनी सुहृदम स्मित शांत सुरम्य मुखम तांणी केदांनी चांग भावन करून घेवन हांसता आसतना हास्य कसलें हाका म्हणल्यार हास्य मस्त सकट काणी आसा. तांतू संतोश जावन हास्य आसा अशें करता मो देवा म्हणून हास्य आसा अशें जाल्लें मो म्हणून हास्य आसा अशें जावं का म्हणून हास्य आसा. अशी तांगेल ते मनोभावने म्हाका आसता. अस्सले आमी आजी उलोत देव चमकत देव म्हूण सगळें सांगून घेवन स्तुती करता जाल्यार सुधींतीर स्वामीक समाजाक दिल्लो कोणें. एक कालघट्ट आयलो आमगे समाजांत कश्ट मस्त आसून घेवन वरदेंतीर स्वाम्यांनी आमकां आनीक शिश्य वर्ग नाका म्हळ्यार शिश्य स्विकार आमी करना ती म्हळ्यार एक निर्णय जालो. त्या वेळाक आमगेले काशी म्हूण संस्थान राबोवचे खातीर जालें मुखार वचे खातीर म्हूण सांगून घेवन त्या वेळा आशिल्ल्यान वचून सांगून घेवन स्वाम्याला विनंती करून घेवन सुकृतीन स्वाम्याक तिरुचनापळींत आश्रम दिलें.
सुकृतांनी त्यांनी समाजाक स्वामी जावन मेळ्ळले. समाजा सुकृत ना जाल्यार आमकां मेळना ती. एक दवळ म्हळ्यार एक देव आसता, पुजा पुरस्कार आसता. ते खातीर आमगेले मालगड्या आनी शुरवेक दवळ केलें ना. ते वयर देवाल अनुग्रह आमकां तें ना म्हूण सांगचें न्हय. प्रधान एक उद्देशू देवता अनुग्रह मात्र नहीं, आमगेल आचारू, आमगेल विचारू आणि आमगेल संप्रदाय धोर नाडच्याक प्रधान एक दवळ. आमगेल मालगड्यान केलें ना तेंच कित्या ते राखचे खातीर आमी खंय की गोंया आसीन खंय बा व्यापारा खातीर शुल्क येयली, दोनी बंद पोर्चुगीसाल बादे खातीर येयली. ते वेळार आमी सर्वस्व सोडलें जाल्यार देवाक सोडून आमी कुलदेव आसा एमच्यान एक नाल्ल घेवन येयली, ना जाल्यार एक चेंबू घेवन येयली, नाल्यार आनी तिकी घेवन येयली, सांकेतीक जावन. आणि ते शुरवे केले व्यवस्था. शुरवे आमी मंदीन स्ವಂತ घर नाही, शुरवे आमी मंदीन इतरे दवळ. सर्वस्व गेले आमच्या. आमगेल विश्वास खंयचो आशिल्लो, ह्यो देव आमकां राखता. तशी आमगेले संस्काराक, आमगेल्या आचाराक, विचाराक धोर नाडच्या कारण एक दवळ आणि आमगेले एक उत्तम विश्वास. आमकां देव आमी देवा धरला रे, देवाल पांय धरला रे, तो आमकां सर्व विशयांत धरता. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಮಗೆಲೆ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ स्वामीना भेटून देवस्थानाच्या जीर्णोद्धार करच्याक भक्तवर्गाक आणि आडಳಿತ मंडळीक अनुग्रह केला. हात घालका म्हणजे ही वर्ष कुंभनाथ असेल रात सुयोग गेला जनपदा सर्वांनी एकत्र देवाला पूर्ण संकल्प केला. देवाना टीमाची असून तुझ्या वेळेस स्वामी प्रार्थना करून प्रसाद देवाना घेतल्या रे देवांची जी रूपात इच्छा असली पूर्ण करून बरे परिपूर्ण करे इच्छा परिपूर्ण करून देता. उप्पिनंगडी वासा लक्ष्मी वेंकटरमणा गोविंदा. मस्त वर्ष दुगून आमकां दिसतंय का 8-9 वर्ष जाली. मस्त पेंटेच्या विशेष जावन देवालयाक जीर्णोद्धार जावं गा. आमकां दिसता बंटवाळ आयले न्ही शुरवेक. कितकी वर्ष दुगून आमगे दवळ जीर्ण जाल्या. आमकां जीर्णोद्धार जावं गा, जीर्णोद्धार जावं गा. मागीर तें देवाळाल जीर्णोद्धार जाल्यार भय्य कोणाक म्हळ्यार आमकां सहज
एक दवळ मंदूचे म्हळ्यार अत्यंत पुण्य खंय ताज्या पशी व्हड पुण्य काम खंय एक जीर्णोद्धार करचे सांगतात की गंगा तीरारी एक दवळ मंदूचे आनीक 10 दवळ मंदूचे आनी एक जीर्णोद्धार करचे म्हळ्यार 10 दवळा तत्तुल्य खंय एक देवस्थाना जीर्णोद्धार करचे तुतुल पुण्य काम म्हूण सांगतात म्हळ्यार गंगा तीरार करचे गंगा तीर गंगा म्हूण सांगल्यार पापवत खंय मागीर थंय वास करचे म्हळ्यार ते आनीक पुण्य खंय गंगा म्हूण सांगल्यार गंगे गंगेयो ब्रुयात खंय योजनानां शतानबी गंगा म्हूण सांगल्यारीची आमगेले जन्म जन्मांतरान केल्यान पापवत खंय मात्र नाही गंगे म्हूण सांगचे ना थंय आमी रपताय जाल्यार ते गंगे तीरार रब्बून गंगे उद्दा पिवन गंगेचे वायू घेवन रब्बिल्यार तें व्हड पुण्य म्हूण सांगतात थंय एक दवळ मंदूचे म्हळ्यार ताज्या व्हड पुण्य म्हूण सांगतात जाल्यार तसं आनी एक दवळ न्ही बांदूचे 10 दवळ 10 देवस्थान बांदूचे म्हळ्यार सांगचे आले कसं वताचे जाल्यार ताज्या पशी व्हड खंय एक देवस्थाना जीर्णोद्धार करचे स्वामी गुरु महाराज की जय मठाधीश की जय काशी मठ संस्थान की जय आमगेल्या काशी मठा तर्फेन अयोध्येच्या बालरामाल्या उत्सवा मूर्तीक रुप्या पल्लंकी समर्पण करचे कार्यक्रम काशी मठाधिपती श्रीमद सैमेन स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थितींतू मंगळूरांतू चल्ला तशीची ह्या रुप्या पल्लंकी काशी मठा तर्फेन अयोध्येंतू पेजावरा स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थितींतू त्या आमगेल्या काशी मठा लोकनू आमगेल गण्य लोकान ते देवाक दिल्लालस ताजे एक दृश्य आता पळोवन येवया कर्नाटक मुंबई केरळा सहित विंगडिंगड राज्या लागून आमगेल्या GSP समुदायाचे लोक अयोध्ये वचून आमगेल्या काशी मठा तर्फेन तई अयोध्येच्या राम मंदिराच्या उत्सवा मूर्तीक समर्पण केलें तसल्या रुप्या पल्लंकीच्या समर्पणा उपसूज कार्यक्रमांतू भाग घेतलीची आयच्या दिवसाक एक व्हड आमगेलें भाग्य आमगेल्या स्वाम्याल्या अनुग्रहान आमकां मेळ्ळेलें आसा हे अयोध्यापती श्री प्रभू रामचंद्राला सेव करतशी स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केल्ले तसल ते एक मंगळूराक सडन जावन एक आमकां एक व्हड अवकाश दिलेलो तसले परमपूज्य गुरुवर्य श्री सम्यमिनी स्वाम्याक चरणकमलाक हांव मस्त आभार जावन सगळे मंगळूर पेंटे तर्फेन हांव नमस्कार करता आसा तशें ती आयच्या दिवसाक एक व्हड कार्यक्रम स्वाम्यान आमगेल्या वेदी व्यंकटेशाल्या प्रतिश्ठे दिवसाकाची हांगा येवचें तसले एक भाग्य व्यंकटरमणान आमकां अनुग्रह करून दिल्ल्या तसले एक संतोष हे 2 कार्यक्रम म्हाक्षी जावन सक्कड जनाक एक भारी संतोष देव तशें केल्ले अयोध्यांतू आमगेले प्रितीचे रामचंद्राले रामलल्लाले प्रतिष्ठा कार्यक्रम बहु विजृंभणेरी सगळेची एक विश्वाकाची एक आश्चर्यचकित करचे रितीरी देवान काडून घेतिल्लें आसा आमगेले समाजा तर्फेन संस्थाना तर्फेन देवान मस्त हांतो आमकां सेव करचे भाग्य दिले फुडली वर्साची तुमकां आसा स्वाम्यान आमगेले समाजाच्यान पुरा ओट्ट करून दिलेले रुप्याचे एक कसन एक देणीक असकी ते रामलल्लाले पैमुळाक पावीत करचे विशय तुम पुरो जाणां वचस उत्सवा मूर्तीक वैभव दिवका वैभवार ते उत्सव जावका म्हणून मना व्हरून आमगेले संस्थाना तर्फेन काशीमठ संस्थाना तर्फेन श्रीमद संयमेंती स्वाम्यान एक रुप्या पल्लंकी दिडीर जावन एक तयार करून ते आमी आतां अयोध्याक पेटोवन दितात ताजे एक वैभवारी त्या पल्लंकी हाणू ते स्वाम्याल उपस्थितीची ताजे अनावरण करून ते
आमी अयोध्याक पेटोवन दिताचे. वस्तुरूपार सगळं करून आणि दोन वस्तू ज्या आम्ही लेखून आम्ही सांगले की नाही देवान दिलाय घोड बंद केलं कसं नाही देवा उत्सव उत्तर भारतांतूची तसं उत्सवा पद्धतीना तसर देवा बेसूनचे प्रप्रदन जाम तसं तिचे रजता मये जामच पहिले समर्पण आज आगे तो प्रारंभ जमचे तसं नाही ना पेंटेच्या आणि सगळे समाजा लोक देवा समर्पण करचे जशी त्यामुळे आज जलरी आंध्रा मंगळूरू देवा स्थाना डोळ्या आनंद बच्चे तशीच विशेष देवा दिवस त्या दिसाकय पावल्या देवान विशेष जाम नरसिंहा लक्ष्मी व्यंकटेशा समाजात केलेली तशी प्रभू रामचंद्रा अयोध्याधिपती प्रीतीन स्वीकार सध्या समाजात ही पेंटेच्या वेळी बरे पडून चला असं अयोध्येंतू राम मंदिरांतू बालरामाक प्राण प्रतिष्ठा केलेल्या त्या शुभ दिवसांतू आमगेल्या उत्तराखंड जिल्ह्याच्या होन्नावरांतशा राम मंदिर आणि श्री बेटे वेंकटरमण देवस्थानांतूय रामोत्सवाच्या संभ्रम चल्ला ताजे एक दृश्य आता पळून येऊया. रघुवीर रघोत्तम रघुराम रघुवीर रघोत्तम रघुराम रघुकुल तिलक हरि सर्वोत्तम रघुवीर रघोत्तम रघुराम रघुकुल तिलक हरि सर्वोत्तम रघुकुल तिलक हरि सर्वोत्तम रघुकुल तिलक हरि सर्वोत्तम रघुवीर रघोत्तम रघुराम रघुकुल तिलक हरि सर्वोत्तम रघुवीर रघोत्तम रघुराम रघुराम सद्गुण परिपूर्णा दशकंठ हरणा जानकी रमणा दशरथ सुत सद्गुण परिपूर्णा दशकंठ हरणा जानकी रमणा दश दिशेयोळु निन्न नाम संकीर्तने दश दिशेयोळु निन्न नाम संकीर्तने श्रीराम जय राम जय जय राम 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 कुशलव जनक अयोध्यापति राम भूषण राम
विभीषण रक्षक कुशलव जनक योध्यापति राम भूषण राम विभीषण रक्षक दशेन्द्रियदि निन्न नामद झेंकार दशेन्द्रियदि निन्न नामद झेंकार श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम. आमगेले काशी मठ संस्थानाच्या शाखा मठ कोटा काशी मठांतू अशा श्री मुरलीधर कृष्ण देवालय मूल प्रतिष्ठा शतमानोत्सव प्रयुक्त आमगेल्या काशी मठाधीश परमपूज्य स्वयमेन तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य करकमलान सहस्र कुंभाभिषेक चललस. या कार्यक्रमाच्या पूर्वभावी जावन तई हुल्पे कार्यक्रम जल्ले. या पूरा पळविया या एक विशेष पॅकेज अंतू. आमगेल्या काशी मठातर्फेन अयोध्याच्या रामदेवाक सुवर्ण पीठ प्रभावळी समर्पण जावचे आसा. त्या विशयांतू एक विशेष सुद्दी आता तुमगेल मुखार.
22 वर्षांचे घेतले सनातन धर्माची इच्छा तेव्हा राजकीय बांधव सगळीची हे न्याय मिळो नमका देवर शांत न्याय नास तेव्हा त्याचे चतुर्मासाकडे न्याय सिद्ध देवळे वैभवानक का नेपूर्वक सरकाराने देवान ही देवा संस्थान राष्ट्रीय देव रामचंद्र आमगेला विशेष आमगेला समाजात अनुकृत केलं विजय स्वामी रामचंद्र रामचंद्र विशेष सेवकुचे भारतीय ती मुंदूर आपल्या सूचना प्रदोष आमले आमका स्वामी राम एमका गादवर गादवरून एकदम नाही काढलं धर्म विशेष दृष्टीच्या देवाचे धर्माचे राष्ट्राचे विश्वास आणि ते दृढ सर्व विषयांमध्ये रामचंद्र महाराज की कैमरा मोबाइल अयोध्यापति प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की आमगेल्या समाजाच्या चेल्लेचेडू विदुषी वैष्णवी वी प्रभु हंगिल्या नृत्य प्रस्तुती नटराज वंदनम कार्यक्रम मंगळूराच्या कुद्मूल रंगराव पुरभवनांतू चल्ला या कार्यक्रमांतू शासक वेदव्यास कामत हंग्योच्या मुख्यस्थ जावनशे प्रदीप जी पै आणि वाग्मी चक्रवर्ती सूलिबೆಲೆ ಸಹಿತ ಗಣ್ಯ ಲೋಕ ಭಾಗ ಗೆತ್ತಿರಸ. ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರ ತಂದೆ ವಿವೇಕ್ ಆರ್ ಪ್ರಭು, ತಾಯಿ ಶಾಂತೇರಿ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪ್ರಭು ಇವರು ವೈಷ್ಣವಿಯ ಜತೆಗೂಡಿ ಬಂಗಾರದ ಹಾರ, ಶಾಲು, ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕುಂಕುಮ. ವೈಷ್ಣವಿಯವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಟ್ಯಪಟು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನಿವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅರಂಗೇತರಂ ಅಥವಾ ನಟರಾಜ ವಂದನಂ ಅಂತ ವಿದುಷಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಪ್ರಭು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆ. ಬಹುಶಃ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರಂಗ ಅಂತಂದರೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ರಂಗಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ. ಹೀಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ರಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಂಗ ಇದು, ಹೀಗಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಚಪ್ಪಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ರಂಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ರಂಗ, ಅವಳ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಅವಳೊಳಗೆ ರಂಗನ ಪ್ರವೇಶವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ. சூடியவாணி மரகத வீணையில் மடியினில் துளங்காய் சிரமதில் பிறைதனி சூடியவாணி மரகத வீணையில். कासरगोडू जिल्ह्याच्या ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಾच्या ನೀಲೇಶ್ವರಂತೂ ಅಷ್ಟೇ GSP ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಹಂಗಿಲೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಭಾರಿ ಚಂದಾಯರಿ ಜಲಲಸ. SS ಕಲಾ ಮಂದಿರಂತೂ ಜಲಲ ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತೂ 175 किना चढ GSP लोक भाग घेतले.
सकाळी 10 गंटे लगून संजवाळ 5 गंटे ताई हांगा निरंतर प्रोग्राम चल्लला. ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ लक्ष्मी व्यंकटरमण देवस्थानांतू GSP समुदायाच्या भक्तवर्गा खातीर आमगेल्या स्वाम्यान तृप्त मुद्रा धारण करून जनांक आशीर्वाद केला. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. मंगळूरू रथबीदी श्री वेंकटरमण देवस्थानाच्या रथोत्सव म्हळ्यार कोडियाल तेरू पाय म्हळ्यार फेब्रुवारी 12 तारीख लगून फेब्रुवारी 17 तारीख ताई चलच्याक आसा. हे 6 दिवस चलतलो पुरा कार्यक्रम तुम्ही यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड हांतू रेकॉर्डिंग आनी लाईव्ह हांतू पळोवेत. योरे योरे
इतले वेळू पळयला आमगेल्या GSP समाचार तुमगेल्या गांवांत तूं चलता जाल्यार खंयचे आसल्या GSP समुदायाक पावतात जाल्यार सुद्दी आस म्हूण जाल्यार आमगेल्या हे WhatsApp नंबराक ना मेल IDक तुम्ही ताजे व्हिडिओ ना फोटो कंटेंटा ओटूची पेटोवन दिल्यार आमी मुखारच्या वाराक घालूंक सुलभ जाता मुखारी आनी इतल्या सुद्दी घेवन आनी आयतारा सकाळ 8:30 आमी पोरा जन ओटू मेळया ताई सगळ्यांकय आमगेल्या स्वाम्याला आशीर्वादू देवाल अनुग्रह नित्य निरंतर आसवा म्हणून निमगून घेता नमस्कारो सर्वे जना सुखिनो भवंतु देव बरें करो.